बागयोन फ्रांसीस शावेराक मान दिवंक हांगासर मिसाचे भेटेंत आमी वांटो घेता. कोणूच बागीवंत स्वर्गार थावन सकयल पडना. दर एक मनीस तुज्या आनी म्हजे भाशेन एका कुटुंबान जल्मात येता, भावार्थ शिकतात आनी बागीवंत जावंक वावुरता. अशेंच बागयोन फ्रांसीस शावेरान केलें. कुटुंबान तो जल्मलो, भावार्थ कितें तो समजलो आनी बागीवंत तो आयज जावंक पावलो. इश्टानो, कुटुंब, भावार्थ, एकचार, बोरवासो कितलेच फावटी हाचेर आमी नियाळ केला आसतलो. आयजूय ह्याच विशयाचेर आमी नियाळ करतले. पूण आमी जाणा जावपाक जाय, जितले फावटी थोड्यो वस्तू आमच्या धर्मान परतून परतून येता, कितल्यो गरजेच्यो पळय त्यो. आमचो सोर्गेस्त पाप साहेब फ्रांसीस आमोरीस लेथिसिया ह्या दाखल्यांत अशें म्हणटा, फामिली बाबतींत अशें म्हणटा, फॅमिली इज अ डॉमेस्टीक चर्च. कुटुंब जावन आसा मुळावी पवित्र सभा. आनी हाचो समज कितें पळयात भावा भयणीनो, आयची सुरवातीची उतरां कोणें केली. तूं ताका वळखनाय, सायडीक कोणाक आहा ताच्या लागीं तूं विचारताय, बरें वाचलें तेणें, कोण गो तें, तूं वळखताय. ह्या दिसांनी फेरी जायती आसा. ओल्ड गोवा हिंगासर फेस्त म्हणटोच 3 तारखेर जायती व्हडली फेरी आसा. आनी दुबावूच ना, एमिस्कोबार जाल्या उपरांत जायतीं जाणां तुमी फेरयेंत वेतली म्हणून. वर्साक एक पावट घोडी आमी ओल्ड गोवा येता नोवेनान वांटो घेवंक. आनी आमकां घोडयेक ते रस्ते सारके खबर ना. जायतीं जाणां आमी बसींत आयल्यांत. वेता आसतना घोडयेक आमी तर वाट चुकत, आमकां तर खबर ना आमी बस खंय पार्क केल्या पळय ती. तूं कोणा कडेन विचारताय, कोण तरणाटो चेडो तुका आदार दिता. आनी आदार घेतल्या उपरांत ताचे कडल्यान तूं ताका विचारतलोय, कोणाचो भुरगो तूं, कोणाचें भुरगें तूं. कित्याक आमी जाणा ही सगलीं बरेपणां ताच्या आवय बापायन वा ताच्या कुटुंबान ताका शिकयल्या म्हणून. हें म्हणटा तें बाबा भयणीनो मुळावी पवित्र सभा. बरे गूण, बरे शेगूण आमच्या कुटुंबांत आमी शिकतात. ताकाच लागून म्हणटा न्हू, कुटुंब बरो, वाडो बरो, वाडो बरो, गांव बरो, गांव बरो, फिरगोस बरी, फिरगोस बरी, डायोसीस बरी, आनी डायोसीस बरी जाल्यार सगली पवित्र सभा जी जेजून घडोवन हाडलेली ती काय बरी चलतली. इश्टानो, आयचें शुभ वर्तमान तर आमी आयकलां जाल्यार जेजू जेरुजालेचे वाटेक आसा. आनी वाटेक आसा म्हणटोच जेरिकेक तो पावता. जेरिकेक बाबा भयणीनो जाक्यूस हाची भेट जेजूक जाता. आतां आमकां जायते फावटी दिसतले जेजू चलोन वेतालो तेन्ना कार्नावाल कसो वचो नासले, ते फ्लोट अशें वचो नासले जंय सगल्यांक जेजूक पळोवंक मेळटाले म्हणून. जेजूचे सोर भोंवतणी जायतो लोक आसलो. आनी कोण कोणाक मेळटा, जेजूची नदर कोणाक पडटा पडना, हाकाच लागून जेजूची नदर आपल्याचेर पडून जेजूक पळोवंक जाक्यूस रुमडीच्या झाडार पडटा. गरजेची वस्त बाबा भयणीनो, जेजूची नदर जाकेवाचेर पडटा. जाकेवासाची नदर आनी जेजूची नदर एक जाता. समाजांत न्हू त्या काळार रोमकारांक जे कोण वावर करताले जुद्यो, पब्लीक सिनर्स म्हूण तांकां म्हणटाले, तांकां खेणायताले. कित्याक जुद्यो जावन तूं रोमकारांक दुस्मानाक आदार करताय. जायते फावटी हे 2 वसूलदार, टॅक्स कलेक्टर पयशे चोत्ताले लोकांचे. टॅक्स काडूंक जाय आसले तेंच्यांनी तातूंत धोबरात काडटाले. हाकाच लागून बाबा भयणीनो बरे नदरेन तांकां दुसरे जुदेव ताचे भाव पडनासले. हिंगासर गरजेची वस्त आमी पळोवपाक जाय. जाक्यो जेजूक आपयना आपल्या घरा. बगर जेजू जाक्योवाक सांगता, जाक्यो सकयल देंव, आयज म्हाका तुमगेर येवपाक जाय. आनी जेन्ना जेजूची भेट जाक्योवाक जाता, जाक्योवाच्या घरा जेजू वेता, ताच्या जिविताची नवसोणी जाता. हिज होल लायफ गेट्स ट्रान्सफॉर्म्ड. जेन्ना जेजू तुज्या आनी म्हज्या कुटुंबांत येता तेन्ना न्हयच म्हजी पूण म्हज्या पुराय कुटुंबाची नवसोडणी जाता. इश्टानो, हाचेरूच नियाळ करूं. भोव थोड्यो वस्तू आमच्या फायद्याक पडटल्योच तुमचे उटयेंत उडयता. पयली गरजेची वस्त, कांय वर्सां फाटीं ब्रदर कसो फिरगोजेन हांव वावर करतालो तेन्ना एक उत्तर पिरायेची संदेशकार, अ कॅथिकिस्ट म्हाका येवन अशें म्हणूं लागली, फादर, टू सम चिल्ड्रन
catechist is the only person who speaks to them about God. थोड्या भुरग्यांक दोतोरनीच्या एक देव संदेश कानूच देवाचें उतर दिता. घरा कडेन देवाचें उतर तांकां केन्नाच मेळना. म्हाका उगडास आसा बाबा भयणीनो, म्हाका पयलीं सांता खुर्साची कूड काडूंक म्हाज्या शामायन म्हाका ओटयेन धरून शिकयलोलो. गोंयच्या साहेबाच्या नोयेनाक घेवंक म्हज्या आवयन म्हाका गोट धरून हाडलोलो. इतलेंच काय? हिंगासरूच खबर जाता काय आमचो बाबार्थ? समज म्हाकाच तो बाबार्थ ना जाल्यार दुसऱ्याक आनी हांव कितें दितलो? हाकाच लागून कोरचेचे बाबा भयणीनो, जो बाबार्थ तुका आनी म्हाका म्हज्या वडिलांनी दिला, म्हज्या शापाय शामान म्हज्या आवय बापायन दिला, होच बाबार्थ आमच्याय भुरग्यांक आमी दिवंक जाय. उदाहरणाक समज हो बाबार्थ तुका तुज्या आवय बापायन तुज्या शापायन शामायन दिवंक नासलो, देवाचें उतर तो तुका सांगोकूच नासलें, हेर सगल्यो वस्तू दिलेल्यो, आयज तूं आनी हांव हिंगासर आसची नासली. दुसरी वस्त बाबा भयणीनो, धर्मदुतांचो इतिहास 10वी वोळ 10th chapter verse 34 आमकां अशें सांगता. पेद्रू कॉर्नेल हाच्या घरा आसा आनी हिंगासर एक बरी वोळ आमकां आयकूंक मेळटा. गॉड शोज नो पार्शलिटी. देव ओंथोर करिना. बाबा भयणीनो, आवय बापायनो, शापाय शामायनो, तुमकां समजलें आसतलें हांव कितें सांगूंक सोदता पळय तो. आमचो नेचरूच न्हू, ह्युमन नेचर इज लायक दॅट. आमी कितें करता, कोणूय जावं आमच्या कुटुंबान रोखडेंच एका मनशाचें आमकां एटॅचमेंट जाता, एका मनशाचो आमकां लाभ जाता, दुसरो मनीस मातशें पयस वेता. जेन्ना बाबा भयणीनो अशें जाता न्हू, जायते फावटी आमच्या कुटुंबांनी फुटी पडटात. हाका लागून एकल्याक चड मोग कोत्ताय तूं, म्हाका मोग करिनाय, हे भाशेन बाबा भयणीनो जायते फावटी जाता. समज तो तुका सगल्यांक एक भाशेन लेखूंक जायना जाल्यार बरेपणा तरी द गुडनेस दॅट वी डू सगल्यांक एक सारकी आमी दिवंक जाय. उदाहरणाक बाबा भयणीनो, समज हांव एक यादनीक कसो म्हजे कोर्चेरींत आसा, म्हज्या ऑफिसांत आसा, दोगा जाणां कोण समज म्हाज्या लागीं आयिल्ले, म्हाका म्हणूंक लागलीं, फादर म्हाका बॅप्टिजम सर्टिफिकेट जाय. हांव ताका सांगता 4 दिसांनी यो पत्ते आं. दुसरो कोण येयलो म्हाका म्हणूंक लागलो, म्हज्या वळखीचो, म्हाका म्हणूंक लागलो फादर बॅप्टिजम सर्टिफिकेट मातशें राव रोकडो दिता. समज ही खबर तर त्या मनशाक कळिली जाल्यार कितें ताका खोंत भोगची नासली काय? आनी तिसरी वस्त बाबा भयणीनो, एक 10 वर्सांचो भुरगो हूंय आपल्या बापाय लागीं मीस सोंपतोच वचून अशें म्हणूंक लागलो, तुवें धाडलोलो म्हाका मिसाक न्हू, खंयर कितें कातार कोत्तालें म्हाका कांय समजूंक ना, एकूय कातार नको आसलो. यादनिकान कितें शर्माव सांगलो म्हाज्या माथ्या वेलान गेलो. म्हज्या मुखार कोण एकलें धाकलें भुरगें आसलें, आख्खो गोत मिसाक तें रडटालें. कांयच समजूंक ना, म्हाका बेश्टो गेलो दिसलो. 1 वर म्हाजें हांवें वेस्ट केलें. ह्या बापायन हूंय त्या भुरग्याक पळयलो, तापोवंक ना. भुरगो म्हणूंक लागलो हूंय आनीक आनी हांव मिसाक वचोना, म्हाका फोर्स कोन्नाका मिसाक वचूंक. बापायन म्हणलें हूंय ओके कांय नजो, तुका आन्सर दिता, पूण एक वस्त कर. कोण शाक तांगेर हूंय एक सूप आसलें, मानीचें सूप, चिकलान भरलोलें. ह्या बापायन सांगलें हूंय वच बांयचें उदक त्या सुपान घाल आनी हाडून हे बालदेन बोड. 10 वर्सांचो भुरगो कट्ट्यान नासलो बाबा भयणीनो, समजता तांकां सगलें. तो जाणा आसलो ते सुपान उठचें ना म्हणून, सगलें गळोन वेतालें म्हणून. पूण आन्सर जाय न्हू बापायचो, मिसाक कित्याक वचूंक जाय आनी आपूण वेचोना म्हणून केलें. 1 फावटी केलें, 2 फावटी केलें, जायना, उदक पावना. सूर शेवटी निराशी जावन त्या भुरग्यान तें सूप हाडून बापायच्या पांया कडेन मारलें आनी म्हळें हांव जाणाच आसलो हें जावचें ना म्हणून, पूण म्हाका जबाब जाय, तूं सांगताय जाल्यार सांग, हांव कसोच मिसाक वेचोना. त्या बापायन हूंय त्या भुरग्याची नदर त्या सुपाचेर मारून सांगलें, तें सूप पळयलां तुवें, चिकलाचें आहलें, आतां पळय नितळ जालां. तुका घोडेक समजोना जायत तूं मिसाक वचून कितें जाता पळय तें. जे भाशेन तुजी वाड जाता, गिन्यानान वाड जाता, तुजी कूड वाडटा, तुजें गिन्यान वाडटा, आत्मीकतायेन तुवें वाडूंक म्हाका तूं जाय, तूं आत्मीकतायेन वाडलोलो. बाबा भयणीनो, हे भाशेन तर आमचें मन जायत, हे भाशेन तर भुरग्यांक आमी शिकयत.
काय बरें कुटुंब आमी करूंक पावतलीं. आयज काल न्हू बाबा भयणीनो, आमी भुरग्यांक मारूंक जायना. सारकी खबर, मारूंक जायना. हाकाच लागून जायते फावटी आमकां दिसता भुरग्यांक करेक्ट करपाचेंच सोडपाचें. वी वोंट करेक्ट आर चिल्ड्रन. करेक्ट केलें जाल्यार पासून आसूं बाबा तूं रडो नाका, घे चॉकलेट घे, उलय नासतना राव नाका म्हाज्या लागीं. तो भुरगो कितको चेंज जातलो, बदल जातलो त्या भुरग्यान. कित्याक हांवें केन्ना एफर्ट्सूय घालूंक ना. एफर्ट्स घायलाय जाल्यार पासून सारकें म्हाजें तें सांगना. इश्टानो, हें सगलें तो सारकें जाग्यार पडोंक जाय न्हू आमकां. गरजेची वस्त आमच्या कुटुंबांनी जेजू आसपाक जाय. जेजू आमंत्रण आमकां दिता आपूण येता म्हणून. हें आमंत्रण घेवंक तूं आनी हांव तयार आसपाक जाय. हाचेच कडल्यान आमचो भावार्थ कुटुंबांनी गोड जातलो, समजिकाय वाडटली आनी बोरवाशान भरलेलें कुटुंब आमचें जातलें. हेंच करूंक आमकां जण एकल्याक कृपा आनी बोळ ह्या मिसांत मागुया.